implementation. ECI has issued the detailed instructions from the time to time setting up of the procedure to adopt for deletion of the entries in respect of the dead electoral from the electoral. The field verification by BLO are carrying out and deletions were done on the basis of form number 7 and field verification report from BLO concerned. Speaker, sir, the deletion of the disease voter is essential to keep the electoral accurate and up to date. My government is concerned about the timely deletions and is actively working in these directions. Speaker, sir, I am happy to announce that this House, announce the House that Goa is one of the states with the 100% registration of birth and deaths. In this regard, I propose that the register of the birth and death collects the electoral details of the disease from the relatives at the time of the death registration. Speaker, sir, I further propose that form number 7, as prescribed by the Election Commission of India, be made integral part of the death registration report. The form number 7 be furnished by all the registrar of the birth and death to the electoral and the district election authorities to ensure timely the deletion of the deceased voter and from the electoral. I am further happy to announce that my government will formulate a mechanism so as to ensure a timely deletion of the name of the deceased person from the electoral. The mechanism will be developed in the consensus with the Election Commission of instructions. Speaker, sir, I would like to tell the House that जे आमच्या गोंया भितर जे स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन जे स्टार्ट आसा आनी सक्सेसफुली म्हाका दिसता हे गोंया भितर चालू आसा आनी म्हाका दिसता हे जे स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन SIR जे हेच्या भितर आमी पळोवपाक गेलेले जाल्यार कितलेशे आमकां भितर जे डेथ आसा ते कळपाक कितलीशीं वर्सां जाले ते लोक आयज ह्या जगान ना तरी पासून तेंची नांवां जी आसा ती इलेक्ट्रॉल रोलाचेर आसलेली तशी डुप्लिकेट्स नांवां डुप्लिकेशन्स नांवां आसलेली जे लोक ऑलरेडी परमनंटेड शिफ्टेड जाल्लेले तेवूय लोक थंयसर आसलेले ते रोला भितर आयज पळोवपाक गेल्यार हे SIR भितर म्हाका दिसता हेच्या भितर एक क्लॅरिटी मेळिल्ली आसा जे रोल जो आसलेलो जी आमी खंय तरी म्हणूंक शकताली जी वोटिंगाच्या टायमाचेर जे मेल्लेल्या लोकांचे जे शिफ्टेड लोक आसलेले हेंची डुप्लिकेट वोटिंग जाताली दुसरो मनीस येवन वोटिंग करतालो हे सगळे क्लियर करपाक लागून हो जो SIR आयज चालू आसा हेच्या भितर आमच्या रोला भितर एक क्लियर रोल जाल्लो आसा कित्याक आयज जेन्ना आमी तो SIRचो रोल पळयलो गोंया भितरूच जे मेल्लेले लोक आसले डिजीज लोक आसले ते 25,574 इतली नांवां जी आसलेली जे हे संवसाराक ना तरी पासून नांवां हेंची ते रोलाचेर आसलेली सो आयज ती सगळी हे SIR भितर क्लियर जाल्लेली आसा तशीच अनट्रेसेबल जे वोटर्स आसलेले 29,750 जे ट्रेसूच जायनासले हेंची नांवां सुद्दां हे SIRच्या भितर काडलेली आसा त्याच प्रमाणे परमनंटली शिफ्टेड जे लोक आसलेले जे थंय रावनात परमनंटली शिफ्टेड जाल्लेले हे SIRच्या भितर हेजे स्पेशल जे इंटेन्सिव रोला भितर हेंकां आमकां कळपाक लागले 40,473 जे परमनंटली शिफ्टेड जाल्लेले अशे डबल एंट्री लोक आसलेले जेंची नांवां दोन कडेन एंट्री आसलेली आमच्या गोंयानूय भितर आसलेली गोंयाच्या भायरूय आसलेली अशे लोक आसलेले अशी पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां हो जो SIR आसा इट इज बिकम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता आमचो आख्खो गोंयचो जो रोल आसा तो क्लीन जातलो वीच वील हॅव अ फेअर इलेक्शन जे फुडें इलेक्शन तेजे भितर आमकां फ्री एंड फेअर इलेक्शन जातलें अशें म्हाका दिसता फक्त एकूच हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां आमच्या गव्हर्मेंटाक कित्याक जो डेथ जाता खंयचो मनीस ताका डेथ जाल्या उपरांत तो वचून आपली ती डेथ तेजी फॅमिली मेंबर वचून डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर करता आनी ताका आमची ऑथॉरिटी आसा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी डेथ सर्टिफिकेट दिता बट काही कारणाक लागून जे तो आपली डेथ सर्टिफिकेट घेता तो बाकीची कामां करता आपली बट इलेक्शन रोलार ते नांव तशेंच उरता सो आमच्या गव्हर्मेंटान खंय तरी एक प्रयत्न करपाची गरज आसा रिक्वेस्ट करपाची जेन्ना ती डेथ सर्टिफिकेट जेन्ना इश्यू करता आमी ती खंय तरी आमचे इलेक्ट्रल रोला कडेन कनेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक तेन्नाच आमकां ते नांव जे आसा डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करतना ते थंयसरले आमकां डिलीट करपाक मेळटले डायरेक्टली हे फॉर्म 7 भरून तेजी फॅमिलीचो कन्सर्न घेवन आमकां हे डिलीट करपाक मेळटले सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता गोवा कॅन शो दॅट इट इज अ फर्स्ट स्टेट
बाबा हे आम्ही केला म्हणून एक मॉडेल स्टेट म्हणून आम्ही फुडें करूंक शकतले. सो हेज्या फुडें जी इलेक्शनां जातली ती फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातले. आनी म्हाका दिसता आमकां हेजो भितर फुडें सुद्दां कोणाची डेथ जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली नांव भायर वचपाक जाय ते इलेक्शन रुलासून. म्हाका दिसता हेज्या लागून म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटान हे स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to oppose the dangerous implications hidden under this seemingly innocent calling attention. But सादेशी दिसता ते. On the surface, it only speaks about removing dead people's names from the electoral roll. Nobody disputes, Speaker sir, that dead people should not remain on the voter roll. Nobody wants them to remain on the voter roll. However, look at the statistics. Constituency by 1 lakh भर voter delete जाल्ले आहा. Constituency by deletion पळयलें जर जाल्यार म्हजे मतदारसंघ नंबर 3 आहा. 4040 मतां उडयल्या. हांव जिखला कितले 1800 बी मतां जिखता. सो ती वोटर डिलिशन करपाक एक ऑटोमेशन हाडप हे कॉलिंग अटेंशन हे पायलट बेसिसाचेर प्रपोज करता. स्पीकर सर, वर्स्ट डिलिशन्स खंय जाल्या वास्को मुर्मुगांव कोर्ताली. दुसरी म्हणल्यार ती पणजे तालिगांव सांताक्रूज पर्वरी. मागीर ओपोजिशन स्ट्रॉंग होल्ड्स नावेली कुंकोली बाणावले बेळ्ळी फातोर्डा. हे सगळे जावन वॉट हॅव वी अचीव्ड? वी हॅव अचीव्ड 1 lakh voters who have been deleted. How many of these people died during COVID? अशें एक आहा म्हणणें की सरकारान कोविड डेथ्स अंडर रिपोर्ट केली. कितले इल्लीगल इमिग्रंट आसले, कितले सिटीजना कडेन 2 वोटिंग कार्डां आशिल्लीं. सरकारान आतां कितले पयशे मोडले? 1,58,87,925 आज मेरेन हे SIR. So what have we achieved? Speaker sir, Goa's chief electoral officer explicitly says there is no mechanism yet during the SIR to detect foreign nationals or out of state duplicate registrations. म्हळ्यार नेपाली येवन नेपाळचो सिटीजन जावन गोंया वोट मारूंक शकता. हे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराचे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले स्टेटमेंट हो. हाजो अर्थ कितें? फॉरेनर्स ड्युप्लिकेट वोटर्स हांगा हे सिस्टम आयडेंटिफाय करना. कितले SC ST OBC मायनॉरिटी डिलीट जाल्या कोणाक खबर ना, पूण कळटलें. स्पीकर सर, सरकारूच एडमिट करता की इल्लीगल मायग्रंट्स डिटेक्ट जावंक नात. म्हणून सरकार हे एग्री करूंक सोदना की SIR exercise has resulted in what? Mass disenfranchisement of genuine Goans. And now you are committing to restoring all these deleted names before the next election. Coming back to the calling attention, Speaker sir, Anga, what is proposed is not a cleaning exercise, but a creation of a permanent automated deletion pipeline between civil registration system and election commission. Hajo arth कितें? Speaker sir, voting rights will now be linked directly to administrative databases like death certificates. फाल्यां रेजिडेंस येतले, आधार येतले, मायग्रेशन येतले, रेशन कार्ड येतली, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड येतली. एकदां हो पायप बिल्ड जालो, खंयचोय ब्युरोक्रेटिक एरर म्हळ्यार एक स्पेलिंग मिस्टेक जर जाली, रॉंग डेटा एंट्री जाली, एक जितो गोंयकार नीज गोंयकाराचो नाव वोटिंग लिस्टांतल्यान डिलीट जातलें विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी अपील. So why is this being pushed now, Speaker sir? This special intensive revision has broken families. Husband is mapped, wife is not mapped. It has broken voter chains. It has created mass instability in the rolls. And Speaker sir, now the government wants to lock this chaos into a software so that deletions can happen automatically, invisibly and permanently. Speaker sir, here calling attention करूंक सोदता. It wants death certificates to trigger Form 7 deletions digitally. What it means? That no notice is given to the family, no BLO verification will happen, no hearing will be taken, no opportunity to correct errors. The family will only receive what is being called here as an acknowledgement after the voter is already erased. Speaker sir, गोंयच्या असल्या प्रदेशांत हे खूप डेंजरस. कित्याक डेंजरस?
आमचे डेथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डान खूप चुक्यो असतात, रॉंग स्पेलिंग असतात, डुप्लिकेट नावां असतात, डिलेड रजिस्ट्रेशन असतात आणि केन्ना केन्ना देर इज नो लिंकेज विथ एपिक नंबर्स. साश्टीन स्पीकर सर एक आंतोनियो फेर्नांडीस म्हणून मेलो दर्या. आता खंयचो आंतोन फेर्नांडीस मेलो आनी कोण डिलीट जालो सॉफ्टवेरांचेर? कितलेच आंतोन फेर्नांडीस आहा थंय. एपीक कार्ड घेवपाचें तेजें. स्पीकर सर ते दर्या तातूंत चूक आहा. आशिल्लो मनीस डिलीट जालो मरे. म्हजे कडेन कितल्यो केसी आहा. हे आतां एसेंब्ली सोंपतकर हांव हांगा एरसाईन रावता, थंय वचून कॅम्प घालपाचो हांव. बायल आसा मॅप्ड, गो मॅप्ड ना. ताका म्हणटा तुजी एन्सेस्ट्री प्रूव कर. कोण हे? ते सारखे स्थानीक नीज गोंयकार जे म्हणजे शेकड्यांनी वर्सांची हिस्ट्री आशिल्ले लोक. तांकां कोण येवन येता हें विचारता. बरे बरे लोक आहा, सादे लोक न्ही. पूण अचूक बीजेपीक मत मानना तेच लोक हे. म्हज्या मतदारसंघात तरी म्हजे कडेन केस आहा, एक न्ही शेकड्यांनी केसी आहा. त्यो हांव सारको कॅम्प लावपाचो आहा. स्पीकर सर हें कितें जातलें हांगा? द मशीन विल डिसायड, नॉट द फॅमिली, नॉट द BLO, not the election officer. A machine is going to decide. And once deleted under the SIR rules, the burden shifts on whom? It shifts on the citizen. म्हणजे नागरिकांना प्रूफ करचे पडटले की आपण तो आंतोन न्ही, आपण हो आंतोन आपण चितो आहा म्हणून. आपल्याक डिलीट करूंक जायनाशिल्लें म्हणून. स्पीकर सर, नाव राईट टू वोट विल बिकम अ ब्युरोक्रेटिक प्रिविलेज. Right to vote under the constitution is your fundamental right. It will become a bureaucratic privilege. Speaker sir, हे कॉलिंग अटेन्शनान एक खरें इंटेन्शन कळटा. कितें कळटा? तातूंत बरयलां टू सस्टेन अँड बिल्ड अपॉन द गेन्स अचीव्ड थ्रू द SIR प्रोसेस. वॉट इज द गेन्स? वॉट आर दीज गेन्स? कोणाच्यो गेन्स त्यो? मास डिलिशन्स, फियर, अनसर्टेनिटी, डिसफ्रँचायजमेंट. These are the gains. This is what you wanted to do. This is not electoral reform, Speaker sir. This is digital voter cleansing. Clear code of something. Goa is being used as a pilot state to build a living, breathing voter deletion machine that will run silently in the background of every election. We should be strengthening voter inclusion, not automating voter erasure. Therefore, I call upon the House, and specifically the Honorable Chief Minister, to reject any move that links civil life events directly to voting rights, without human verification, without due process and constitutional safeguards. एकदा हे दार जर उघडे केले, खंयचेच गोंयकारांनी आनी सेक्युअर उरचो ना. तो गोंयकार म्हणून प्रूफ करपाचे ओनस ताजेर पडटले आनी मशीन चूक करून वतली. स्पीकर सर, हे डेंजरस प्रेसिडेंट नाका आशिल्ले भानगडीन तुमी पडनाकात. Carlos Ferrero. Honourable Speaker, I rise to oppose the motion, calling attention motion moved by my colleague Sankalp Amolkar. First and foremost, Honourable Speaker, please look at his motion. His motion speaks with these words: at present, deletion requires a separate application under the Registration of Electors Rules 1960. It is submitted the government may consider instituting a simplified, mandatory and time-bound mechanism whereby issuance of death certificate triggers facilitation of deletion of the deceased person's name from the electoral roll through Form 7 or its digital equivalent. First thing, Honourable Speaker, these are central government rules. These are framed by Parliament. The state government has absolutely no jurisdiction to interfere or make an amendment or make a provision for 1960 rules which are framed by the central government. The central government in its wisdom has thought that even when they are creating this list, enumeration list for deletion of voters, you have to give a notice to the electors who are on the roll. In the Bihar SIR case, when it was being fought, the Election Commission came to the Supreme Court and said, no voter will be deleted without giving notice. The attempt to do this, apart from without being jurisdiction, is a means to bypass the statutory provisions. It's a means to defranchise people without notice and declare people dead if they are not really dead and knock them off from the roll. This is not possible. This is the first objection I have got to this. The second, now with this SIR coming, the Election Commission has told the Supreme Court, we will also publish names of people who are being deleted. What they did was, they already issued one enumeration list
where they identified people as EF refused, which means enumeration form refused, death, untraceable, absent, and permanently shifted. Now, I have got here with me a list of 159 names in booth number 20, part number 20 of my constituency, where 159 names have been marked as dead, untraceable. Now, this is very interesting. I will just read some names. There is Neeta Sripat Thali, shown as untraceable, absent. Sikandar Sripat Thali, he is a lawyer, is my colleague, he goes to the court, he is practicing. Very well known, very well respected family in the village. Vidya Sagar Thali, they all said untraceable, absent. They are not even gone for a holiday, they are just here. Glenn Thomas Gomes, Godfrey Thomas Gomes, two brothers, just knocked off from the list by saying untraceable, absent. Very much active in the village, everybody knows them. How does the BLR not know these people? What kind of a work? Now, why I am saying this? This list which has been given of absent, untraceable, is published on a website. But these people's names are not in the draft SIR. They are just knocked off without a show cause notice. After the Election Commission said, we will give you a show cause notice before deletion, they were very much there in October 2025 list. They voted at ZP elections, they voted at every election, but suddenly they are now off that list. And what they do is, they bring out one more list called not mapped list, which is not put in public domain. The people whose names with photographs are in the final draft SIR roll, they are getting notices. So one side you look up and they say you can go and check it up on the website. So you go on the website, you find your name is there, your photo is there, you're happy. But that side you're getting notice. Some are not getting notice. What is going on? So your attempt is to defranchise people from this. Now in this same part, same booth, I want to tell Honorable Speaker that there are now, see I told you 159 absent dead and not mapped are actually 365. Now if not mapped are not there, this entire roll now, after this, the draft roll has got 434 voters. If 434 voters and 359 are removed, 365 are removed, we'll only have 69 voters remaining on the path. That means you're cleaning it up. I can't understand what kind of an exercise the Election Commission is doing, what exercise the BLO is doing, and how this can be allowed. This is very dangerous. In fact, the state government should carry out an exercise of telling the Election Commission, your exercise is not proper, it is being done in a hurry. It's not correct to say we should be first in Goa, we should be first in India to do something, nothing like that. You do something badly, it will affect us, it will affect the future generations. And it is the duty of the state government, realizing this grave situation, to tell the Election Commission, you need to extend this time for filing objections. I have told people who have marked dead, absent, and if all that is wrong in that list, please object, and they are asking people to file new Form 8, means as if you are a new elector for the first time. So thereafter what will happen? When you go through the process of scrutiny, in the next roll, not in this final roll, next roll your name may come, and which means you will not be in the final SIR roll which comes in February 2026. This is absolutely dangerous. My respectful submission is that this motion cannot be passed by the House in the manner in which it is. In fact, the state government should by itself, realizing the gravity of the situation, because, Honorable Speaker, if you go to the website of Election Commission to enroll a voter in frequently asked questions, there is question number 13. Who can be enrolled in, what about my residence? It even says a person who resides under a tree can be made, there's not even a house number. And some which we saw in some states, 000 house number, because he resides under a tree. But they put a rider. The officer will have to visit their place 2-3 times to find out that he is available, at least sleeping there 3 times a day. 3 times he should visit to finding him. So if you can find somebody under a banyan tree or under a mango tree, sleeping there, and he can be enrolled, you're deleting people who live in houses. How can it be possible? So I object to this resolution, this calling attention motion. Instead, I request the government to take up this matter with Election Commission to have a free and fair electoral roll which can be made. Varesh Borkar.
Please restrict to 5 minutes, sir. Speaker sir, I stand to speak on the calling attention. Speaker sir, SIR हो एक very important issue आसा आनी सद्याक चालू आसा. जेन्ना आमी पळयता की SIR हो हाडलेलो कित्याक डिवोल वोटिंग कॅन्सील जावपाक जाय, बाकीचे कितें आसा, कितें इरेग्युलेटरीज आसा, डिलिशन जावपाक जाय, अशें खूब कितें आहलें. कोण पिड्ड्यार एक्सपायर जाल्लो आसा तो डिलीट जावपाक जाय. पण स्पीकर सर आतां एक ग्रावंड रियलिटी आमी पळोवया. आमी जेन्ना पळयता की जो डिवोल वोटिंग आसा हो हांवें विशय खूब फावटी हांगा काडलो, हें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून सांगलें. पण तरी पूण जेन्ना आतां SIR प्रोसिजर चलता तितून खंयच आमकां तरी दिसून येना की डिवोल वोटिंग जें आसा तें व्हेरिफिकेशन जावन कॅन्सलेशन जातलें. हांगा अशें आसा की भायरसून कोण येता ते दोन कडेन आतां तितून हांव एक सांगता, दोन डिवोल वोटिंग करून हे गोंयान करता आनी भायरूय करता. आतां तेंच्यांनी विलिंगली फॉर्म सबमीट करपाक जाय. ते जेन्ना विचारता तेन्नाच तांकां कळटा की बाबा तुजें डिवोल वोटिंग आसा. तेणेन समज सांगलें, समज कर्नाटकाचो कोणी येयलो आनी तेणें सांगलें की आपणाचो आसा डिवोल वोटिंग आनी ते आपूण फॉर्म कॅन्सील करपाक रेडी आसा, तेन्नाच ते कॅन्सील करता, नाजाल्यार ते कॅन्सील करना. सो स्पीकर सर, हितून कशें आसा की व्हेरिफिकेशन ऑफ डिवोल वोटिंग हो प्रायोरिटी आसपाक जाय आसलो आनी ते हांगा दिसून येना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी पळयता की जे आमी हेज्या पयलीं डिमांड केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यानूय सांगलेलें की आपूण तेजेर सांगतलो, इलेक्शन कमिशनाक सांगतलो म्हणून. अजून पर्यंत थंय तो हें पावूंक ना की कशें आमी करतले. जो प्रोसिजर जो आसा, समज EROक पावलो तो, EROक इन्फॉर्मेशन पावली, ती EROच्या थ्रू ती इन्फॉर्मेशन फुडें कशी पावतली आनी फुडें व्हेरिफिकेशन जावन कशें येतलें हें तेंचे स्टेटीक जावं तेंच्या जे सिटी आसा, विलेज पंचायत आसा, तें कांयच जाल्लें ना. सो स्पीकर सर, हितून असो खुबशे इश्यूज येयल्ले आसा. आतां दुसरें कितें स्पीकर सर, जेन्ना व्हेरिफिकेशन वयता तेन्ना व्हेरिफिकेशनाक आतां कितें चालू आसा, बर्थ सर्टिफिकेट मागता. हांगा 13 डॉक्युमेंट्स मागता. SIR जेन्ना आसा तेन्ना 13 डॉक्युमेंट्साची लिस्ट आसा, त्या लिस्टा प्रमाणे 13 डॉक्युमेंट्स मागता. आतां जेन्ना व्हेरिफिकेशनाक वयता स्पीकर सर, ते कितें करता, ते आपणाची बर्थ सर्टिफिकेट दिता. दुसरे स्टेटीचे हांव मेनली सांगता, मायग्रंट जे येता ते आपणाचे बर्थ सर्टिफिकेट दिता. आतां स्पीकर सर, तितून कितें आसा, ती बर्थ सर्टिफिकेट जी आसा ती एक तर कन्नडान आसता, एक तर तेलुगून आसतली, एक तर तमिलान आसतली, एक तर गुजरातीन आसतली, जावं एक तर आनी खंयचे लँग्वेज, जी लँग्वेज आमचे लोकल जो BLO आसा जावं आमचो हे आसा ERO आसा हांकां खबरूच ना. सो त्या बेसिसाचेर ते जेन्ना हांगा व्हेरिफिकेशन करता, ते व्हेरिफिकेशन ते कशें करतले, तांकां खंयचोच तो प्रोसिजर ना, ते फुडें धाडटले, ते डायरेक्ट अप्रुवल, एक तर अप्रुवल दिवचें पडटा. आतां तांकां इन्स्ट्रक्शन जाता की ती व्हॅलीड आसा काय ना हें कोणाक खबर ना. सो हेजो मिसयूज जावपाची शक्यता आसा. कोणूय हाडटलो, कसलीय करून हाडटलो आनी ते हाडून दितलो. सो ते त्या गांवान व्हेरिफिकेशन जातलें काय ना हो प्रश्न चिन्ह जाल्लो आसा, कित्याक अजून पर्यंत तें जावंक ना. स्पीकर सर, दुसरें आमी पळयता की अनमॅप्ड वोटर. आतां हितून हे जे व्हेरिफिकेशन जेन्ना जाता तितून स्पीकर सर आनी एक जे आसा मॅक्सिमम जे आसा ते प्रमाणान ते स्कूल लिव्हिंग म्हणून दिता. स्कूल लिव्हिंगूय अशेंच आसता. तेंचे आमची लोकल लँग्वेज इंग्लीश जावं हिंदी अशें कांय ना, कोंकणी हेतून मराठीन ना अशें ना, हांगा बोलतेच लँग्वेजीन दिता. ते मागीर व्हेरीफाय कांय करिनासतना तांकां अप्रुवल दिता, ग्रांट जाली. सो हेजेर आतां कितें करतले हेजें कांय ना. सो इलेक्शन कमिशनाक हें पावोवपाक जाय मेसेज. स्पीकर सर, आमी पळयता की अनमॅप्ड वोटर्स हो खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा. आतांच म्हाज्या कलिग्सान हेजे बाबतींत उलयले. आतां अनमॅप्ड वोटर्सान कितें जाला स्पीकर सर, हांगा स्पीकर सर कितें जाता, हे घाईन करता, फास्ट करूंक सोदता. आतां फास्ट करता आनी तितून खूब जाण आसना, कोण ट्रॅव्हल करता, कोण आनी खंय गेल्ले आसा, कोण आनी बोटीर आसतले, तारवटी आसतले, आनी कितें आसा, डिफरंट रिजन्स आसा. थोडे जाण शिफ्ट जाल्या दुसऱ्या लोकेशनार, कोण आई बाबडा आपणाचे चोडवागेर गेल्या रावपाक, ते तिका खबरूच ना हांगा कितें चल्लां तें. स्पीकर सर, हितून आयज अशें जाला की ते ट्रेस जायना. आतां तितून अनमॅप्ड वोटर म्हणून ते डिक्लेअर जाले. अनमॅप्ड वोटर डिक्लेअर जाले. फाल्यांचो दीस काय आयचो दीस कितें लास्ट आसा. ह्या दिसान तेंचे ऑब्जेक्शन आनी सजेशन जे आसा ते दिवपाचे आनी हियरिंग जाता. आतां ते समज ना नाल्यार तेंचे डायरेक्ट जो रोल येवपाचो जी लिस्ट जी येवपाची आसा तितून ते वोटर्स येवपाना. समज आयचे डेटीर समज हें जालें, हें सगळ्यांनी आयकोपाक जाय, ऑलमोस्ट अरावंड 20 to 30% डिलिशन जातली. 20 to 30%. आनी हितून कितलेशे आमचे गोंयकारूय आसा जे गोंयकार तांकां खबर वचून ना, थोड्या जाणट्यांक खबर ना. स्पीकर सर, आनी एक मुद्दो आसा. तो मुद्दो म्हटल्यार कितें, 13 डॉक्युमेंट्स जेन्ना प्रोवायड करता, हांगा खूब जाणां कडेन, थोड्यां कडेन आमच्या गोंयकारां कडेन, बहुसंख्यक हिंदू कडेन थोड्यां कडेन अशे प्रॉब्लेम आसा की तेंचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट ना. आतां अशें आसा की बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार तांकां खंय ह्या 13 डॉक्युमेंटान बाकीचे जे डॉक्युमेंट आसा तितून ते कन्क्लेव करूंक मेळना. आतां कॅथलिकांचें कितें जाता स्पीकर सर, थंय बॅप्तिजम सर्टिफिकेट आसा, पण ह्या 13 डॉक्युमेंटान ती बॅप्तिजम सर्टिफिकेटूय ना. आतां तितून कितें आसा, तितून स्पीकर सर ERO जो आसा, EROक पावर दिल्ली आसा की तेंच्यांनी पर्सनल सॅटिस्फॅक्शनान ते अप्रुवल दिवपाक शकता.
आता हे पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन समज कॅथलिकाक दिले आता तांकां समज पर्सनल दिसलें आनी कोणीय समज आमदार आसा तो प्रेशरायज करता की बाबा तांकां करचें न्हू हे वोटींग उडोवची सो ऑटोमॅटिकली ते डिलीट मारतले सो हे पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन आसा आमी बॅप्टिझम जी हांगा आमी सगळ्या हितून व्हॅलीड आसा ती सर्टिफिकेट तितून घेवंक ना सो हे कित्याक लागून एड करूं ना आनी हेजेर दुरुस्ती करपाची गरज आसली तशेंच आतां आमचे हिंदूंचे कितले हांव एस टी भावना आमच्याच मतदारसंघाचे थोड्याचे अशे इश्यू आसा एस टी भावना हांवें म्हाका दिसता आमचो सद्याचो मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हे डिस्कस केल्ले की ते तांकां नांवार हें जायना बर्थ सर्टिफिकेट जायना सो आयज तेंची डिलीट जातली हे प्रॉब्लेम आसा स्पिकर सर ते येवन म्हाका विचारता कितें करपाचें आतां तांकां डायवर्जनाक पासून घालतले नाल्यार तांकां अप्रुवल कोण दिवपाक रेडी ना डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा कितें तर दाखया कितें तर डॉक्युमेंट लाया सो हें समज जाता स्पिकर सर हांगा अशें घाईन करता हांगा आमचे वोटर आयज गोंयकार जे आसा ते गोंयकार वोटर डिलीट जातले आतां इतले समज जावन बसून हें समज फुडें अशेंच चालू उरलें आनी टायम एक्सटेंशन दिना टायम फ्रेम समज वाडयना एसआयआराचो नाल्यार अशें जातलें की बाबा कितलेशे गोंयकारांचे डिलिशन हांगा दिसून येतले स्पिकर सर आमी पळयता की जेन्ना हियारो कसो हें दिल्लो आसा तो एक प्रत्येक दिसा हियरींग जी जाता ती ऑलमोस्ट 200 ते 300 जाणांची घेता आतां ते हियरिंगाक कितलेशे लोक येता डिफरंट तरेचो इश्यूज आसता आनी थंय ऑर्डिनरी रेजिडंट्स आसता जावं सिटीजनशीप दोन आसा आतां ह्या दोनूय तांकां चॅक करचें पडटा हियारोक आनी ते अप्रुवल घेतले चॅक करून मागीर ते तांकां आसा काय ना हें दिता स्पिकर सर हांगा थोडे जाण सिस्टमॅटिकली काम करतले आनी थोड्या जाणांचेर प्रेशर म्हटल्यार पॉलिटिकल प्रेशर जो आसा तो पॉलिटिकल प्रेशराचेर काम करतले आनी पॉलिटिकल प्रेशराचेर काम केलें नाल्यार खंयच्या खंय एंट्री मारतल्यो हांगा कोणूय हाडून कितें दितले तांकां अप्रुवल दिवपाक लायतले आनी ते आपणाचो जो जे लिस्ट आसा जी लिस्ट आसा हितून एड जातले आनी गोंयकार हांगा वयतले स्पिकर सर अनमॅप्ड वोटर जो आसा आतां समज अनमॅप्ड वोटर येयलो आनी तो ताका खबरूच ना तो आतां येयलो आनी ताका मागीर फाल्यां हें करपाक जाय नाल्यार स्पिकर सर ताका चॅलेंज डीईओन करचो पडटा आतां डीईओन फर्स्ट अपील घालची पडली आतां ही फर्स्ट अपील घातली स्पिकर सर आतां हो लेंथी प्रोसिजर कित्याक आतां आमी कोर्टान मॅटर कसो वयता तशें आतां पयलूच कितें आसा स्टाफ ना हांगा कितल्योश्यो केसी पेंडींग आसा सो डीईओ जेन्ना वयता आमी ते परत कितलेशे जाण वयतले डीईओन ते अप्रुवल घेतले आनी कितें घेतले थोडे जाण सोडून दिवचे पडटले सो सिटीजनाक जो रायट आसा अधिकार आसा वोटींग रायट आसा तो वोटींग रायट वयतलो ते समज ना जाल्यार मागीर सेकंड अपीलाक वयचो पडलो सेकंड अपील जो सीईओ आसा सीईओ कडेन वयता आतां ह्या सीईओ कडेन म्हटल्यार इतलो लेंथी प्रोसिजर आसा सो जेन्ना आमी अनमॅप्ड वोटर पळयता तेन्ना अनमॅप्ड वोटराक सारको म्हाका दिसता टायम फ्रेम आमी वाडोवपाचें एक्सटेंशन दिवपाची गरज आसा आनी हांकां हे सारकें हाडपाक जाय स्पिकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो म्हाका तरी दिसलो की जेन्ना डुप्लिकेट जावं ड्युअल वोटींग कार्ड्स येता अवेरनस सारकी ना आतां हितून आतां कशें आसा हितून आनी एक इश्यू आमकां दिसता तो म्हटल्यार आतां भायरसून समज एक कर्नाटकाचो एकटो आसा तेजें नांव कितें आसा कट्टीमनी आसा तेजें नांव कट्टीमनी आसा आतां तें स्पेलिंग कशें आसा KATAMAINI हें कट्टीमनी गोंयांत रजिस्टर आसा आनी तेच कट्टीमनी कर्नाटकान कितें रजिस्टर आसा KATAMANI म्हटल्यार ताका कितें जालो ताका ड्युअल सिटीजनशीप गावली म्हणजे ड्युअल वोटर गावले हे स्पिकर सर हे कशें व्हेरिफिकेशन करतले हेजें व्हेरिफिकेशन कांयच ना आमचे दुसरे वाटेन कितें आसा स्पिकर सर थोडे आमचे अशें आसा की थोड्यांची म्हटल्यार पुर्तुगेज टायमाची नांवां आतां हिंदूंची आमची थोडी नांवां नायक्यू म्हणून आसली आनी आतां ती नायक म्हणून लायता आतां तितून कितें म्हणटा ते की समज तुजी बर्थ सर्टिफिकेट नायक्यू आसा नाल्यार परत ताका डायवर्जन सर्टिफिकेट हाडची पडली सो हेय इश्यू आसा स्पिकर सर हे सगळे इश्यूज समज आमी घेवन बसले नाजाल्यार हें आमी सामकें हें करपाक जाय आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो हांव सगळ्या गोंयकारांक एक अपील करता की आयज गोंयकार कितें करता भायरसून कोणी येयलो रेंटाक रावलो ताका एनओसी काडून दिता एनओसी मागता ते की आपणाक इलेक्शन कार्ड करपाक जाय आनी इलेक्शन कार्ड करपाक गोंयकार आपलो बाबडो एनओसी दिता ताका बरें मनान दिता पण कितें जाता स्पिकर सर एकदां ती एनओसी दिली तो फाल्यां तेजे रेंटेड मॅसेज आपणाचेच कॅप्चर करपाक लागता अशें सीन जाल्ले आसा सो हांव गोंयकारां कडेन एक अपील करता की तुमी रेंटेड प्रिमायसिसाक इलेक्शन कार्ड करपाक लागून तुमची एनओसी दिवची न्हू आनी हांव आनी एक जो डिमांड घालता हांगा सभागृहान घालता की हें जें एसआयआर आसा हेका टायम फ्रेम आनीक वाडोवची जे करून हें सिस्टमॅटिकली जातलें नाल्यार आमच्याच गोंयकारांक हांगा खुबसो त्रास जावपाची शक्यता आसा आनी हें जाता तें बरे भशेन जावपाक जाय आनी सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय थँक्यू Wednesday Vegas. Sir, I stand by with regards to the calling attention raised by our colleague Sri Shankar Amonkar. Speaker sir, broadly एक 4 गोष्टींचेर नदर मारपाक गरज आहा. हे SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे घडून येयला स्पिकर सर हेजे तुमी चोयले जाल्यार एग्जाम्पल की साऊथ गोवा MP जे घडून हाडलां तें तो MP म्हूण तेका सजमोन येयला तेका कितें जालें तें तेसो म्हाका दिसता आतां आजरांनी लोकां तेसो जालो आहा
अनमॅप्ड म्हणून गायलो आणि कित्या अनमॅप्ड म्हणून गायलो कित्या नो प्रिवियस एपिक नंबरा कन्फ्युजन जालें सो दिस इज सिस्टम जनरेटेड एरर्स हे सिस्टमा जनरेट जालो एरर आणि एश कोन अनमॅप्ड कॅटेगरी गायलोले आता आजरानी लोक गेलो आहे आणि आजरानी लोकांक खबर देखून ना की आपल्या अनमॅप्ड कॅटेगरी गायल म्हणून आणि इन पर्सन व्हेरिफिकेशन मागलो सो इन पर्सन व्हेरिफिकेशन मागपा एक पाट तो लोक ते घरा रावना आणि तो त्या जाग्यार मेळना सो कितलो लोक हे एश कोन गेलो सो हे स्पेशली अनमॅप्ड कॅटेगरी ड्यू टू नो प्रिवियस एपिक नंबर हेंक सगळ्या कितू जाण आहाय ते चोयन हेंक आनी एक स्पेशली टायम मागपाची गरज आहा आणि चोवपा स्क्रुटनायज करपाक एक कमिटी घालून की हे अनमॅप्ड कित्या जाले कित्या एपिक नंबर तेंगे प्रिवियस एपिक नंबर मॅच जायना आणि तेंकां आनी रिड्यूस करपाक समज एक 20-30 हजार अनमॅप्ड कॅटेगरी आहाय जाल्यार ते कॅटेगरीसून आनी कमी करपाक ते लोकां भायर उडयना जावपाक हे गरजेचें स्पीकर सर दुसरी कॅटेगरी आहा ती म्हणटा ती लार्ज स्केल वोटर डिलिशन्स ASDD ही कॅटेगरी एबसेंट शिफ्टेड डेड आणि डुप्लिकेट इंतू 1 लाख मायज वोटर हे ASDD कॅटेगरी पडलो आहे स्पीकर सर एमका एक स्पेशल कमिटी घान एक सेपरेट टाइम दिवपाचो आता तुम्ही 1,08,000 म्हाका सदां अप्रॉक्सिमेटली हे वोटर आहे ASDD हे 1 लाख वोटरां तुम आउट केलाय कित्याक ते एबसेंट आहे इधर दे हॅव शिफ्टेड मेल ते म्हणून ओके आणि डुप्लिकेट सो हे जे एबसेंट आणि शिफ्टेड ही कॅटेगरी जी ASDD तू आहे म्हाका सदां तेंक स्क्रुटनायज करपाक गरज आसा तेंक फिल्टर करून चोवपा जाय परत एक रिव्हेरिफिकेशन करपाक आणि जात तितूंतल्यान पोतोन भितो घेवपाक नाजाल्यार तुमी सगळे गोंयकारांकूच तुम भायर उडयताय कोण वोटर आहाय तेंका भायर उडयताय हो तुमकां वोटींग केलेलें नाका इथे कितें जाता तुमची मोती मुखार आहा अशें दिसता तिसरो म्हणटाय तो इनकन्विनियन्स एंड हेरसमेंट बिकॉज टू वोटर्स वीच इज एक्चुअली हॅपनिंग कित्याक फॅमिली मेंबर्स समज आपयताय जाल्यार सिनियर सिटीजन आहाय तितून गोवा एक डेट दिताय 18 किलोमीटर तेंक ट्रॅव्हल जावपा पडटा बायले एक दिताय चेड्या एक डेट चेडवा एक डेट जेन्ना सिस्टमांतल्यान कोताय कंप्युटरायज सिस्टम आहा आनी तुमकां खबर आहा फॅमिली तूं 4 जाणां तुमकां आपोवपा जाय आनी 4 जाण अवेलेबल आहाय कित व्हेरीफाय करपाक So through the system you should able to understand this family can be called together by giving them one appointment. पण हे जायना जायत इनकन्विनियन्स जाता स्पीकर सर आणि हेजे म्हाका सता मॅक्सिमम हे इनकन्विनियन्स लागून ड्राफ्ट रोलाचे सोन विथआउट एड्युकेट प्रायर नोटीस ऑर व्हेरिफिकेशन जायत जाणां काडलो आहे हेजेर स्पेसिफिक हांव हे 4 पॉयंट सांगता स्पेसिफिकली डायसेक्ट करून लोकां पतून भितो घेवपाक कितू जावं भितो येताय ते नाजाल्यार लाखांनी लोक भायर गेलो चवथो म्हणटा तो इश्यूज विथ फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स तुमगे फॉर्म 7 आहा स्पीकर सर पूण क्लियर डायरेक्शन्स ना की पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर आहे फॉरेन पासपोर्ट होल्डर आहे तेमी वॉलंटरीली नाव डिलीट करूं जाय युजींग फॉर्म 7 हे डायरेक्टिव्स एक दिन एक डेट दिवपा जाय की तुम जरी तरी वॉलंटरीली उमकी डेट टिकून फॉर्म 7 बोनाय जाल्यार यू फेस रिमूवल म्हूण हे कांय डायरेक्शन्स ना सो हे सगळे कन्फ्युजन आहाय आनी होच जाणा अशें जालो आहा की अशें जाल्यार वोट मान फायदो ना कित्याक कांय सरकार कोना सो वोटू नाक म्हणून तुमगेलो सो आमी ही परिस्थिती करूं शिरीपणा डिमांड कोताय फॉर टायम एक्सटेंशन एंड एडिशनल मेजर्स फॉर वोटर्स नेम्स विच आर डिलीटेड जी नाव डिलीट केलो आहाय थ्रू ASDD टू सिस्टम जनरेटेड एरर्स अनमॅप्ड गायलो आहाय हेंक सगळ्या फिल्टर करून आनी एक पाटी तेंचेर एक चोवपाक लक्ष घालपाक आनी जात तितू आमगेल्या वोटरांक भितर घेवपाक हो प्रयत्न करपाची गरज आसा सर Nilesh Kabra. स्पीकर सर जे रेजोल्यूशन मांडला म्हज्या कलिगान संकल्प बाबान इट इज व्हेरी क्लियर रेजोल्यूशन 22 वर्सां 23 वर्सांनी SIR जाता आनी SIR जाता तेन्ना एक रेजोल्यूशन ताणें मांडला की हेजे फुडें जे डेथ जाता ती डेथ सर्टिफिकेट प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट दिता and planning and statistics department is a certificate given by either the panchayat or the municipality of the local area where a death certificate is given by a doctor and registered. It's a very simple resolution which says that in future a mechanism should be devised where once the death is registered, it should be automatically deleted from the election roll. I don't know what is wrong with this resolution and to pass it unanimously. I know it is not the subject of the state, but why can't the state ask and tell the central election commission that Goa is a state
a literal state. It's got 100% almost literal people in this state. And we are following birth and death right from 1900s. And we are in 2026. Why cannot we become forward-looking legislations? Why are we only talking and finding government at fault for anything and not anything? SIR is a role for every, even my constituency speaker, sir. There are almost 1,161 AICD cases, 4,500 cases which are of non-mapping. It is our responsibility to help those people to see that they are mapped. If they are finding difficulties, then they must be not having what, but in the result, just because SIR should not be conducted, or this particular legislation which we are trying to have a legislation to be sent to the central government or to the election commission, that Goa is a literate state, and we are asking them to map Form 7 along with death certificate. What is wrong, Speaker, sir? I fully support the resolution of my colleague Sankalp Amonkar. The apprehension raised by my colleagues on the ongoing SIR, Honorable CM may hear them out, because whatever they were saying, God knows who understood. There is nothing to understand. I think we should take this resolution to the right earnest. There is no harm in passing this resolution and sending it to the election commission, where they will decide whether to do it or not to do it. So please, I request all my colleagues that we should support this resolution enormously, as this is a good resolution, and we could send it to the election commission, and we can be one of the states which we can recommend this, Speaker. Thank you, Speaker. Honorable Chief Minister. No, convert. We are confusing Speaker, sir, I'm sorry. the business of the House. Speaker, sir, what I said is, this calling attention convert into a resolution. I would request the government to do this, sir. And send it Honorable up. Chief Minister. Honorable Chief Minister. Yeah. Why you cannot do? Speaker, Why sir, you cannot? I'll show you. Momin Bab Sante सारखे Up to the government. attention cannot be converted. Speaker, sir, आज जेन्ना SIR-चे जेन्ना आमी उलयतना, म्हाका दिसता the fear and anxiety among Goans, especially the voters, is not a political imagination. It is not a not politics lagna. Speaker, sir, it is a direct result कित्याक rules are unclear, hurried timelines, fast जाता, आनीक ground level practices जे पण what have been done, सद्या ज्या पद्धतीन ही exercise जाता, Speaker, sir, when voters see their names missing from the draft without any prior notice, trust in the election system is shaken. Speaker, sir, mass deletion ache sagle ulele, but mass deletion only on non-collective of forms is a procedural flaw. Ami prashna ghatlelo based on this SIR, and the answer says that 1,42,000 voters have been marked for deletion, mainly because enumeration forms were not collected. And a non-collective of a form cannot legally it cannot mean that the voter is shifted. Legally, it cannot mean that the voter is dead. It cannot mean that the voter is duplicate, or because the voter is ineligible. Because approach zorito ram geल्यार, this approach equates absence with disqualification, which is neither fail nor lawful. आता गोयची रियलिटी आमदारान एक आपले आमी ऑपोजिशनान आपल्या मतदारसंघान कितकी डिफिकल्टी आहा ती सांगिल्ली. Goa's reality is ignored. Migrant students, Goans are abroad. आज मायग्रंट वर्कर आहा, भुरगे स्टेटी भायर जायते शिकपाक गेलेले आहाय, सी फेरर आहाय, आणि thousands of Goans who are residing abroad. आणि a door-to-door process that was conducted within such a short window, this cannot become the sole test or the only test for this voter existence. A genuine voter cannot lose his franchise simply because they are not at home. When the BLO ailo ani janna voter na does not mean because that he can lose his right. Unmapped voters je pade hai, this is nothing but a dangerous and confusing category. Creation of large category of unmapped voters due to inability to link je 2000 to a electoral roll aha is nothing but very, very problematic. आज constituencies have been redrawn
फ्रॉम 2000 पोस्ट 2002 नेम चेंज झालेले आसा पोस्ट मॅरेजीस समटायम्स इंटरस्टेट पेरंट्साचे नेम वेरी जाता स्पेलिंग्स डिफर आणि टू एक्सपेक्ट परफेक्ट मॅपिंग with a 23-year-old role is technically unrealistic and legally unsafe. आता documentary confusion जे पडे हा this हेजेर लोक आनी confused जाता clarity ना despite rules saying that 8 to 10 valid document voters are being orally told or informally instructed to produce only birth certificates हे एक confusion चालता हे मुखेलमंत्री आदेश दिवपाक जाय BLOंक बी सारखे इन्फॉर्मेशन बाय इलेक्शन कमिशन दिस इज नॉट स्टेटेड इन द लॉ एनीवेयर की तुम्ही ओरली सांगा इनफॉर्मली इंस्ट्रक्ट करा a lot of these things are happening it is not stated in the circulars that this is allowed to be done by BLOs and it is not supported by the Supreme Court directions and if documents if they are required they must be clearly listed uniformly applied आणि एक publicly notified not तुम्ही selectively convey करतले आणि कोणा जरी तो manipulate करपाक जाय थोडे मतदारसंघान 4000 I think Vijay's about almost 4000 voters are deleted in highest I think is in Vasco highest and that's because sir I don't know what is the say of Bab Daji Sadkar I don't know whether he has spoken also but speaker sir rules exist but they are not being followed. Supreme Courtचे direction आणि election commissionacho circular clear आहे की Aadhaar is a valid supporting document आणि reasons for deletion must be recorded. बिहार हेच जाल्ले reasons must be recorded. Voters must be informed before deletion. But today what is happening on the ground all across the country, Speaker sir, this does not match what is on the paper. The gap is between the rule and the gap is between the reality is the real problem. आज transparency म्हणटाय ती आसपाक जाय. Transparency where it matters but not where it doesn't. आज सरकार spends crores of rupees on advertisements but when citizens urgently need clarity it is the duty of the government to make sure this clarity is being given. What documents to produce, where to appear, how to object. I don't know, there were camps made. Personally, example, my constituency, every booth, I personally took interest, took camps. But as legislators, I think it is our duty also to make sure, Mukhel Mantri also should make a speech to the public that what is actually happening. Speaker sir, there is silence or there seems to be confusion. And democracy podi amge ha, this cannot function on assumptions. It cannot function. Speaker sir, आज म्हाका दिसता I have carefully gone. म्हाका दिसता in Margaon, a BJP office bearer has flagged serious irregularities in Margaon electoral roll. Clean. Speaker sir. Speaker sir. I'm putting on. What is his name? Straight record. What is the name? तू सांग बरं बघा मला रोकडा कळलं हांव सांगतो तुका तू सांग म्हाका नाव सांग मला खबर आहा सगळं सो तू हॅपी आहा हांव हॅपी ना न्ही नाचपाचो प्रश्न काय जाता काय दोन स्पीकर सर आज द प्रोसेस मस्ट बी लॉफुल इट मस्ट बी ट्रान्सपेरंट आणि सिटीजन फ्रेंडली सध्या ही परिस्थिती ना सो हे टाइम एक्सटेंशन जे जावपाक जाय हे वाडपाक जाय स्पीकर सर एक्युरेसी कॅनॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट हे जी exercise to basically just take out the आता वास्को 7,500 voters deleted पणजी 3,600 मारगांव 3,889 फातोर्डा 4,000 कुंकोलीम 2,134 नावेलीम 2,886 because this is statistically impossible unless something has gone terribly wrong because म्हाका दिसता आज जेन्ना ये important issue आसा लोकाले इतले objection आसा it is our right basically to make sure if you look basically example 36,000 forms were distributed in Vasco 28,000 collected
28,000 forms, 630 are distributed in Navelim, 25,000 were collected. This means thousands are deleted in each constituency. Speaker sir, this is what this means is in the average actual first of all objections are ignored. Existing voter पडहा तेंका भायर मारलेले आहे and applications are not processed. आणि Goa's electoral roll revision has removed thousands of voters. Objections were ignored and applications were not processed. This is not revision, Speaker sir. This is not democracy. Thank you, sir. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, टोटल प्रोसेसाचेर डिस्कशन जाले, वेगवेगळे जण उरलेले. बाब संकल्प आमोणकर आणि क्लियर कट कॉलिंग अटेन्शन हाडलेले. ते कॉलिंग अटेन्शन बाब निलेश हांणी एक्सप्लेनूय केला, आमदार निलेश काब्राल हांणी एक्सप्लेनूय केलें. बाकीच्यांचो वेगवेगळ्या जाणांनी कन्सर्न. दोन इंटेन्शन आशिल्ले, एटलिस्ट हे लोकां पर्यंत पावोनी मेसेजूय लोकां पर्यंत कळपाक जाय. स्पीकर सर, सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आसा आनी SIR इज नॉट द फर्स्ट टायम, दीस इज द 13th टायम. 13वे फावटी करता. म्हणजे हाज्या वेळार पळोवंक वचत जाल्यार भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत जवळपास दीस इज द 14th टायम, 13 फावटी केला. आनी हें कितें हेच सरकार करता अशें न्ही. जे केंद्रात असलेले काँग्रेस सरकारांनी 11 फावटी केला. आनी प्रत्येक फावटी SIR जेन्ना करता तेन्नाय बी म्हणजे दीस इज ASDD, डबल वोटींग, ड्युअल वोटींग, हे सगळे कन्सेप्ट जे आहा पळय न्हू, हे क्लियर कट स्पीकर सर हे सदोदीत आसता आनी अशाच पद्दतीन हे जाता. स्पीकर सर, ह्या SIRाचो इंटेन्शन आनी सरकाराचें धोरण क्लियर आसा की 1 सिटीजन 1 वोट. आमी जशें म्हणटा की 1 नेशन 1 रेशन, ऑन द सेम धर्तीचेर एका मनशा कडेन एकच वोटींग आसचें, हेजोच इंटेन्शन दवरून हे जे आहा पळय न्ही हें फुडें वयता. जेणे करून फेक एंट्रीज, डुप्लिकेट वोटर्स, ओके, इन्क्लुजन ऑफ द नॉन सिटीजन्स हे काडून उडोवचें. आतां ताणें जो म्हटलें पळय न्ही, आधार इज नॉट द ऑथेंटीक डॉक्युमेंट. आज फॉरेनरां कडेन आधार कार्डां आसा, फॉरेनरूय आधार कार्ड घेवन भोंवतात. नेपाली परत रोहिंग्या हे जे आयल्या पळय ते आधार कार्डाचो डॉक्युमेंट हो इजिली कोणाकूय अवेलेबल जाता. अशा पद्दतीन जावपाक लागलेलो आहा. स्पीकर सर, म्हणजे आसतले म्हणून स्पीकर सर, SIRच्या निमित्तात इंडियन नॅशनल जो आहा पळय न्ही होच वोटर जावचो म्हणून ते 13 डॉक्युमेंट जे दिल्या पळय न्ही, नो डावट टॉप तांच्यांनी म्हणटा आसतना ह्या स्टेटींतलो त्या स्टेटींत जालो जाल्यारूय कांय चिंता ना म्हटलं. आपलें वोटींग एकीच कडेन खंयसरी दवरचें. 13 जे डॉक्युमेंट्स दिल्या पळय न्ही ते नॅशनॅलिटी प्रूव करपा खातीर तेंच्यांनी दिल्ले डॉक्युमेंट, जेणे करून हातूंतल्यान नॅशनॅलिटी प्रूव जावची आनी ते उरचें. हेजे कडेन रिलेटेड आर्टिकल थ्रू 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 21/3 रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पब्लीक ऍक्ट 1950. ओके, ह्या ऍक्टाच्या प्रमाणे हे रिएन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसी हे सगळें करीत आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की हे 1952 to 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95 टू म्हणजे ते एक्चुअली 20-20 वर्सांनी न्ही, मदीं आपल्याक जाय तेन्ना सुद्दां केलां. ओके, आनी आतां इन डायरेक्टली 2002-03 जाल्लें तें आतां डायरेक्टली 2025 जाल्लें आसा. स्पीकर सर, हाज्या फाटी मगलो इंटेन्शन इतकोच आसा हें सगळें मांडटा आसतना की निलेशांनी बरोबर कितें सांगलां, आमी खंयसरूच म्हणजे फॉर्म नंबर 7 बरोबर की डेथ सर्टिफिकेट दिता आसतना फॉर्म नंबर 7 भरचो, प्रोसिजर खंयच चुकोवंक ना एक्चुअली. तेन्नाच 7 भरचो आनी 7 नंबर दिवचो. आतां भरता आसतना ताका इपीक कार्डूय लावचें, म्हणजे त्याच वार्डांतलो तेजो इपीक कार्ड नंबरूय आसतलो तो भरून तेणी लायलो काय, म्हणजे कोण तरी एंटॉन फर्नांडीस तो दुसऱ्या वार्डांतलो दुसरे कडलो दुसऱ्या मदत जावंक शकना. इपीक कार्ड तेन्ना तेजे अटॅच करता, ओके, तेन्ना जावंक शकना. दीस इज अ सजेशन्स. ओके, हे जे म्हणटा की बाबा ह्या हितून जावचें ना जाल्यार आमी पळयता की डेथ जाल्ल्यांची नांवां 20-20 वर्सां सुद्दां रोलान उरल्या. फाल्यां सकाळी BLO कितें म्हणटा, आपूण तेजें नांव कट करूं ना, तेंच्यांनी डेथ सर्टिफिकेटूच दिवंक ना. BLO कंपल्सरी डेथ सर्टिफिकेट घेतल्या शिवाय BLO कट करूंक शकना. आनी BLO म्हणटा डेथ सर्टिफिकेट मागोवंक वता तांकां वायट दिसतलें, तूं कित्याक कट करूंक येयला. वेगवेगळे विशय आसा. मागली बी कोणी दिवपाची कितें, तो म्हणटा डेथ सर्टिफिकेट ना, आतां मागीर पळयता, डेथ सर्टिफिकेट आमी अजून हाडूंक ना. हे वेगवेगळे आसा. म्हणून अशा पद्दतीन आमी पळयता की रोलान आनी त्या खातीर पर्संटेज ऑफ वोटींग हाजेरूय फरक पडटा. हे 20-20 वर्सां वोटिंगान उरता. स्पीकर सर, इतकेच न्ही तर हाका लागून गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसतल्यो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो आसतल्यो, आमी पळयता की फाटल्या दिसांनी आमचे बाप सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान 4 कोटी रुपया रिकवर केले.
ते त्यांच्या अकाउंटाचेरूच आशिल्ले कितलेशेच दीस हां 13 crores रुपीज आणि हे कितले ते आशिल्ले म्हणजे जवळपास 5-6 वर्सां तशेंच पयशे त्यांच्याच अकाउंटाचेर कारण ते कोणूच आपली डेथ सर्टिफिकेट व्हरून दिना तो अकाउंट कॅन्सल करिना ते पयशे रिवर्ट येना आणि डिपार्टमेंटात तर पयशे वचत आसा तरी कोणाकडे त्यांचे डेबिट कार्ड आसा तो मेल्या उपरांतूय पयशे काडीत रावतलो तशेंय प्रकार आसा मेल्या उपरांत सुद्दां पयशे काडलेला डेबिट कार्ड आसलेल्याच्या अकाउंटा वयल्यान तेंय जालां खूब कडेन म्हणून हेका एक क्लॅरिटी येवची हाज्या हेतूंतल्यान हे दिल्लें सजेशन आसा आणि दुसरी गजाल म्हणजे ह्या वेळेर फक्त इतक्याच खातीर की त्या निमित्तात म्हणजे आमचे खंयसरूच इंटेन्शन हें ना स्पीकर सर काही सदस्य जे उलयले पळय न्ही अशेय लोक आसात ज्यांच्या कडेन 5-5 इपीक कार्डां आसात म्हणजे 5 स्टेटींनी त्यांचे वोटींग लिस्टान नांव आसा 5-5 स्टेटींनी आमी पळयल्या की कर्नाटकांतले वोटींग जाता तेन्ना गोंयांतले थोडे वोटर थंयसरूय वयतात बस करून मत मारपा खातीर आं आमी बस दिल्ली तुमकां मतां मारली सर कदंबा बस तुम धाडल्यो बस माझी बस स्कीम स्पीकर सर म्हणजे 2-2 वोटींग कार्ड आसा हे मान्य करतात लोकांकडे असता ते तिथे क्लियर जावचे ते तुमगे मुनीस तुमगेले मतां तुमकां मारल्या तुमगेले मुनीस तुम धाडले ते गांव स्पीकर सर सरकाराचे इंटेन्शन क्लियर आसा या एसआरच्या निमित्तात प्रत्येकान वोट एकीच कडेन दवरचो अटेन्शन मूव केला आम्ही कॉलिंग अटेन्शन मूव केला असताना तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन हाडला आणि ते कन्वर्ट करून सुद्धा गव्हर्नमेंट रेझोल्युशन म्हणून अरे we have got apprehension that there are 3 constituencies in Goa which have been stripped off 1 लाख म्हणजे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी एम्प्टी केलो तुम्ही रित्यो केल्यो रोलांतले गोंयकार भायर उडयले 1 लाख लोकांक फकाणां न्ही ती स्पीकर सर आणि तातूंत तुम्ही आनी कशें काडपाचो एक मेकॅनिझम हाडटात पायपलायन खाली सोमती वॉश आउट झाली स्पीकर काय नवे करून वचनाका हे पयली 1 लाख स्पीकर सर हे जे मजे घर केला हे लोक गेले जाल्यार मजे घर जातले मजे घर दिसतू जातले मजे घर गोंयकारा घर जातले मजे घर गोंयकारा खातीर आसा म्हणून गेल मोटरी मजे घर सीएमान ओगीत ते नवे नवे हाडचे न्ही सीएमाचेर दिल्ली बरी खुश आहा हे नवे आपूण पायलट प्रोजेक्ट म्हणून परते क्लीन करपाक नवी टेक्नॉलॉजी हाडनाका ही टेक्नॉलॉजी म्हारग पडपा आहा सगळ्यांक कोणाचें सांगून जायना कोण सुट्टलो म्हणून हातून खूब जाण कमी मतांनी जिखल्या ते खंयच्या सायडीन वचपाक शकता कोण मेलो तो गेलो म्हणून चाक करून अरे मेलो तेजे करपाक दाजी काडले ते आपले अगेन जाल्ले तांचे काडले आसतले पूण ओके आहा 7,000 गेले ओके आहा सुशेगाद स्पीकर सर खरें म्हणजे फाटले फावटी हेंचोच लिडर तेच्या कडेन 2 आयडी कार्ड आहा म्हणून काँग्रेसचोच लिडर तेच्या कडेन 2 आयडी कार्ड एक दिल्लीन आसलें आनी एक आसलें तें हांगासर खंय रे तें हरियाणा तुमचोच लिडर काँग्रेसचो 2 हा पोर्तुगाला थोड्यांचे आहा ते दुसरो तो हा इतलो तू काँग्रेस इतलो मोगा आहा मरे एक उतर काँग्रेसी भायर सुटोना न्हू इतलो मोगान आहा स्पीकर सर त्या खातीर काय ना प्रोसिजर प्रॉब्लेम कितें आसा आतां तुमी आतां सांगता सारकें आसा तेणे विलिंगली सांगलें नाजाल्यार तें कॅन्सील जातलें विलिंगली सांगिना नाल्यार कितें स्पीकर सर इलेक्शन कमिशन इज कमिंग अप विथ अ ॲप म्हणजे ताची एक ड्युएल कार्ड म्हणजे आतां तरी सद्या स्टेटीन जर ड्युएल वोटींग खंयसरूय आसत जाल्यार तांकां कळटा विदीन द स्टेट ओके हेन्सफोर्थ दे आर कमिंग अप विथ अ ॲप म्हणजे देशात खंयसरूय ड्युएल सुद्दां असले आसत जाल्यार ते आयडेंटिफाय जावचे अशा पद्दतीन आताच्या भाडेकार लायसन्स एग्रीमेंट करना हांव वोटर भायर पडटा तूं म्हजें घर दिता कोणाक दिता म्हज्या घरांत रावता अरे एक गोंयकार परिस्थिती आहा कितलेच जाण आहा जे अरे भाटकार सायन मारून दिना म्हणून ताका ते मजा केस हाडटा विजय राव डिवोल वोटिंग कार्डाचो हो आतां तुमी आतां स्टेटमेंट केला पळय हितून क्लियर कट सांगता हो फेल क्लियर कट फेल कित्याक डिवोल वोटिंग कार्ड कोणाचें आसा ते कॅन्सलूच जावची ना आनी ते जायना आतां तुम्ही कोणाची डिलीट मारता गोंयकारांची जाली डिलीट मायग्रंट थंय आसा सुशेगाद
ते म्हणटा आपणाची वोटींग हांगा आसा आनी थंय आसा तांकां काय फरक पडना ते सांगता आसा म्हणून. बिकॉज सर ड्युअल वोटींग विदीन द स्टेट जर आसत जाल्यार ती कॅन्सल जाता आनी तेकाच लागून हांव ताका जें सांगता पळय न्ही आतां म्हणजे ऍटलिस्ट ही प्रोसेस जर सुरू जायत जाल्यार फुडली जातली. ना ना आतां जो रोल येतलो तो रोल आतां हें करपा जाय न्हू. आतां SIR आमी हाडलो तितून आमी भायरसून कोण येता आनी हांगा हें करता क्लेम करता विथीन द रोल म्हटल्यार गोंयकारांची विथीन आसा भायरसून येता तेंची तुमी कॅन्सल सोल्युशन ड्युअल वोटींग कार्ड थंय उरले तो सारको फॉलो जावपाक जाय व्हेरिफिकेशन सारकें हें दिना मरे व्हेरिफिकेशन जायत ना नाल्यार SIR आमच्या गोंयकारांची हांगा कॅन्सल जाता गोंयकार आसता गोंयकारांची कॅन्सल जाता हांगा थोड्याकडे बर्थ सर्टिफिकेट ना म्हणटा ते कॅन्सल जाता. One at a time now, one at a time. इनफ करपाक हेका टाइम फ्रेम वाडोवपाचो आतां एक रोल आयल्या म्हणून वचपाकूच जाय कमी जातले One at a time. कॅन्सल करीत रावतले तो डिसफ्रँचायज जावंक जायना हे आसा No, time extension, we are asking for time, can you request them for time This is extension? the government of India. ना गव्हर्नमेंट आम्ही सजेशन करतो. भाडेकाराची कर Because sir, मातशे honorable chief तुमगेल्या कडेन मातसो वाडोवपाक एक्सटेंशन मातसो ऑनरेबल Everyone wants it. ट्रायबल मिनिस्टराक विचारा कितलेशे जाणांची बर्थ सर्टिफिकेटचो इश्यू आसा हांवें तेंचेर डिस्कस केल्ले आनी हे आतां कॅन्सील आतां समज येयलो नाल्यार तांकां हियरिंगाक वयचे पडटले तांकां खबर आसा हे खूब लोकेशनार आसा. सर हांव एक एश्युअर करता जो मूळ गोंयकार आहा पळय न्ही तेजे एकट्याचें सुद्दां एकूय मत हातूंतल्यान वयचें ना. ओके हांव मूळ आयज लास्ट डे आसा सर गरीब मूळ गोंयकार नंबर 6 भरूंक मेळटा. फॉर्म नंबर 6 भरूंक मेळटा परत. फॉर्म नंबर 6 मागीर तो कसो तुका procedure आसा ताका फक्त फिलाक वयचो पडलो. तूं म्हजें मत स्कीम काडपाक सोदिता म्हजें मत स्कीम हे अनाउन्स करपाक सोदिता गोंयकारां एक मत गेले आतां इतले गेले भाटकारे प्रॉब्लेम आनी कितें मातशे मुखेलमंत्र्यान सिरियसली घेवपाक प्रोग्राम कोणाक दिल्यार वयर पावपाक जाय सेंटराक 20 कलमी कार्यक्रमान इतके दीस कोणाक दिल्या तर तुमी म्हाका घर ना म्हणटा गोंयकार भाड्याक रावता इतले हजारांनी गोंयकार आहात जे गोंयच्या भाटकाराच्या घरान रावतात बरे पयलींच्यान आनी ल्हान भाडे दितात. तो मनीस ताजे कडेन हे आयचे 2026 जेन्ना तुवें रेजिस्ट्रेशन रेट इतली बापायची केल्या तेन्ना तो तुका हे लिव्ह एंड लायसन्स एग्रीमेंट दिना आनी ताजें मत कॅन्सल जाता ताजे खातीर हो पळय बाबूश मंत्रात आहा ताका विचार पणजी सगळ्याक सिटीन राविल्ले लोक आहा सगळे सांगतले आनी बरे व्हडले जातीचे लोक आहा ज्यांचे वोट कॅन्सल इनक्रीज द टाइम कायदो हाडा तुम्ही कितले कायदे हाडले टाइम फ्रेम वाडे आनी हो प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजर I'll request election commission. Speaker sir, I'll request election commission. Second calling attention, please keep it brief. Yuri Alemão, Leader of Opposition, Alton Costa, Carlos Ferreira, Vijay Sardesai, Venzi Vegas, Cruz Silva, and Viresh Borkar. Honorable MLAs, please call the attention of the Honorable Minister for drinking water. Because of fear and anxiety in the minds of the people, as large areas, especially in Salsette, Bardes, Mormugaon and Ponda talukas, which are facing irregular, low pressure and tanker dependent supply, despite repeated assurances of 24/7 water. Households, hospitals, schools and small businesses are being forced to plan their lives around unpredictable water cuts. And therefore, I urge the Honorable Minister for Drinking Water to place before this House a clear time-bound plan to stabilize sources, reduce leakages, end tanker dependence, and ensure equitable daily supply to every village and ward. स्पीकर सर, ह्या हावजान ह्या विशयाचेर उलोवचे पयलीं म्हाका हांव येता तो गांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती सांगे आसा आनी सांग्या भितर सगळ्यांच्यांनी पयलीं सगळ्यांत व्हडलो आनी ओल्डेस्ट डॅम साळावली डॅम हो जालो.
कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमीन सांगेकारांनी ह्या गोंयच्या लोकांची तान भागोवपा खातीर दिली. आपली घरादारां सोडली, भाट बेसां सोडली, देवळां तुळशी सोडल्यो, चर्चीस आसतले, मॉस्क आसतले आनी ते सरकारान दिल्ल्या ल्हानशा जाग्यान भितर रावले. हांव पयले सुवातेर ह्या सभागृहात रावन ह्या सगळ्या लोकांचे जे सॅक्रिफायस आसा म्हणून आयज गोंयान भितर येदे मोठ्या प्रमाणान आमी आमची तान भागोवपाक शकतात. आमचे इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें किंवा बाकीचे कमर्शियल यूज जातले. आयज आमी पळयत आसतना सादारण ते 360 MLD उदक हें साळवलीच्यान येता आनी त्या वेळार आमी धन्यवाद म्हणपाक जाय. एक दूरदृश्टी आशिल्लो नेता म्हणजे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर, स्वर्गेस्त दयानंद बांदोडकरजी हांचे कॉन्ट्रिब्युशन आनी ताच्या नंतर आदरणीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांच्या ह्या प्रयत्नांतल्यान साळावली डॅमाचें हें जालें आनी 40 वर्सांच्या नंतर आमी जे सॅक्रिफायसीस केल्ले तांकां प्लॉट मेळना, तांकां उदक मेळना अशा परिस्थितीन रावपी ह्या आमच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे BJP सरकारान पयर तांकां प्लॉट तांच्या हक्काचे क्लास 2 टू क्लास 1 गेले आनी मिसींग फॅमिलीज आशिल्ल्यो जांकां आतां पर्यंत घर बांदपाकय जागो मेळना आनी तांचे एग्रीकल्चरा खातीरय जागो मेळना. ह्या सगळ्या लोकांक आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर सुभाषजी शिरोडकर तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत, रेव्हेन्यू मिनिस्टर मनसुरात बाब हांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान आयज तांकां सगळ्यांक तांच्या हक्काची जागा मेळ्ळी. कॉलिंग अटेन्शनाक आन्सर करता आसतना जे आमचे ऑफिशियल आन्सर आसा ते हांव करतलो, ताजेर भासाभास जातली आनी आमी कितें उपक्रम घेतले आसात सो दॅट आयज जे एखादे शॉर्टेज ऑफ वॉटर जाता ती आमी कशा प्रकारे सगळ्या लोकांक उदक दितले हाचेर आमी भासाभास करतलेच. इन द स्टेट ऑफ गोवा all the areas are provided with potable water supply and there is no acute water shortage except few hilly areas and the water scarcity happens during the plant shutdown for maintenance works, power failures, breakdowns, maintenance works taken up in case of pipe breakages mostly caused due to ongoing works of laying utilities and breach of Tilari Canal. The government is facing continuously increasing demands for services due to increased tourism, population growth, economic development, growth in the industry and trade, the influx of migrant population, floating population, etc. Speaker sir, in order to achieve proper and continuous water supply and that to quality water supply for our state, it is necessary to improve not only the water supply system facilities, but Speaker sir, also to improve the knowledge and understanding of wise water use. Speaker sir, keeping above in mind, the DDW is continuously investing and upgrading and modernizing our treatment facilities, distribution networks and storage system. DDW is also striving to minimize losses and maximize the utilization of treated water sources. Speaker sir, DDW is implementing smart monitoring system for real-time monitoring of water supply. This will help DDW to optimize water distribution network, detect and repair the leakages promptly, and identify opportunities for efficiency improvement. Speaker sir, as regards raw water, WRD has already taken up various measures as required to ensure raw water availability, especially in North Goa, and the alternative arrangements of raw water is also initiated. Speaker sir, the department has taken up augmentation of water supply schemes and the construction of new water treatment plant totaling to 325 MLD as listed below, that all the projects I'm going to announce now, along with the reservoirs, conveying and distribution pipeline, replacement of old and aged pipelines in a phased manner is also being taken up on priority
in improvement of water supply in the state. Work of replacement of 217.80 kilometers of pipeline is in progress. Speaker sir, I would bring to the notice of House that the new initiatives that we have taken up and we are going to complete the entire process in another 6 months. All those projects, one 25 MLD water treatment plant at Ganjem in Valpoi constituency, which will yield 25 MLD of water and is going to complete by April 2026. 30 MLD water treatment plant at 2M in Mandraim constituency. It is 30 MLD which will yield 30 MLD going to complete April 2026. Both these projects, approximately 80% of the work has been completed and we are trying to achieve this in another 4 months to get it fully commissioned. 5.6 MLD pressure filter plant at Asgaon in Shoalim constituency, which will be commissioned in 2026. The augmentation of Asnora WTP plant by 30 MLD, which is going to be completed in May 2026. 100 MLD water treatment plant at Salaulim, that is in progress on schedule, and it is going to complete May 26. The major, the yield that we will get 100 MLD at a time. 15 MLD W treatment plant at Morlem in Poriem constituency is going to complete in November, about 11 months to go. 10 MLD water treatment plant at Menkurem in Bicholim, that is going to complete in another 1 year's time. That will fetch us 10 MLD. 15 MLD WTP plant at Pilan in Saligaon, that will yield us 15 MLD, going to be completed in another 1 year's time. 10 MLD pressure filter at Kuelim in Kotalim constituency. The work order to be issued shortly and it would get completed within a year's time. 5 MLD WTP plant at Gaunem Gaunugari, Kankona. The work order is issued and the work would be started soon. Salaulim upgradation of 160 to 240, that is 80 MLD of additional water supply, we will get it from Salaulim dam once again, and this, if you total up, it works out to 325 MLD of water. Besides the plant capacity of Asnora WTP, that is going to be enhanced to 92 MLD. In addition to the above, various pipelines and other infrastructure works are in progress under Amrut 2.0 program in urban areas. With the above measures in place, proper, sufficient and continuous water supply will be maintained in the state. Right now, our requirement is the capacity of existing water treatment plants is 674.5 50 MLD, whereas the requirement is at 695, having a deficit of or shortage of merely 21 MLD of water. The capacity of ongoing and newly proposed water treatment plant is 325, and when we add up to this 674, it works out to 1000 MLD. As of today, if you calculate it totally, our need is 700 MLD. The supply would be in another 6 months' time, would be something around 1000 MLD. Whereas we have seen that 42%, nearly to the 42% we have NRW. Means, right, as of today we get, though we supply 674.50 MLD, the billed amount is only 365. There are losses, ground losses, there are leakages, there are faulty meters that needs to be, we have to take a call, fix the responsibilities
fix the meters, and we have to adopt to the new automation, new metering, digital metering, laying off the replacing of the old pipelines. Those are there for 40, 50, 60 years. Speaker sir, once we do this, I think the state will earn additional 125 to 150 crores of rupees yearly, which we will be able to gain the revenue for the state. I think what I have the information I have placed before the August House, and further if any of the members would like to have in detail, I would proceed and I would wish to place before the required information. Speaker sir, जे एक हे कॉलिंग अटेन्शन आमी मांडला खूब गरजेचें आनीक उदकाचे प्रश्न आज सुरवातेक पयले सुवातेर मिनिस्टराक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक सांगेकारान जायतो सॅक्रिफायस केलो आनी इट वॉज अ लॉंग पेंडींग डिमांड वेन द पीपल वर शिफ्टेड फ्रॉम सेलावलीम डॅम. पूण आज म्हाका दिसता स्पीकर सर जेन्ना ड्रिंकींग वॉटर खातें मंत्रीक जेन्ना एलोकेट केलें त्या वेळार म्हाका दिसता आज एक बेजीक नेसेसिटी उदक हे एक कॉन्स्टिट्युशनाचो हक आनी सगळ्यांक मेळपाक जाय. पूण उतर जरी तो रिप्लाय स्टार्टिंगाक चोयल्या स्पीकर सर, युअर रिप्लाय स्टेट्स दॅट in the state of Goa, all the areas are provided with potable water supply and there is no acute water shortage except during plant breakdown. Now, everyone in the house will agree with me that this was the same Sarkar that said, Har Ghar Jal. Goa, they said, was the first state to give Har Ghar Jal. Today, the situation on the ground is completely different, Speaker sir. I agree with what the minister then continues and says in his reply, that the government is facing continuously increasing demands due to population growth, economic development, migrant population, etc. Now, Speaker sir, hejer last time आमी calling attention घातलेलें, त्या वेळार मुखेल मंत्री was the PWD minister. आणि जेन्ना आमकां हिंगा उतर दिलेलें जे आतां माननीय मंत्री सांगता 6 म्हयने आदीं खास करून गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हण ती जावपाक जाय पयली सुवातेर. कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे आतां उमके कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलें उदक येता, कितलें उदक लिकेज जाता, कितले कसले प्रोजेक्ट येता, हे प्रोजेक्टान जरी तर लोकलांक उदक मेळना जाल्यार मागीर म्हाका दिसता आमी एक लक्ष घालपाक जाय की this carrying capacity has to be defined of every village, every constituency. We cannot just keep quiet here. Maybe we are MLAs are in the ruling, but it is a fact that in the state of Goa there is huge shortage of water. There are court directions given. For example, in Donapal, there are directions given. What is happening in several places, you can see tankers are supplying water. In so many places, some places licenses have been given with a clause that tanker will supply water. How now there is new rule? Just I have not seen whether it is, but don't think this announcement kela. Medical treatment zadle umke township. Speaker sir, leakages and je manya mantrin sangla. This is the main cause. जे NRW जे पडे लिकेजीस जाता एका ने पाइपलाइन घालपाक आतां माननीय मंत्रीचे घर आमचे शिमेर आसा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेका खबर आसा जस्ट about 2-3 months back there was a proposal last year which I had moved and the pipeline of Paroda is to be changed. There is shortage even if the mantri can say even I think in your house there is water, limited water coming. But you have sacrificed because the same pipeline will now come. The same water problem exists almost everywhere.
practically every constituency. How do we fix this? And why is the water becoming, मैं सांगता है कि स्लोपाचे गोरा हाँ, उनको वाल्व, उनके धार राउंड करपा जाए, बार राउंड करपा जाए, हम which time आ रहा है? We are in digital age. People are going, changing. In the morning only, I think one of my constituency called Bab Alex Regional to say that water in the neighboring constituency of Kurtorim and Girdolim, एकलो फ्रँकी म्हणो पांच आहा, तो रोकडो फोन माता, कोल्ल्या मोठी मोठाय थिंगा उदो नाम. करेक्ट. सो तो डायवर्ट कोण आनी कोणा उदो सप्लाय जावपा जाय मू तो तेच डायवर्ट करता आनी इंगूण जाता. सो ते जायते भाशेन तो राउंड माता मागीर सुमार घेवन मंत्र माताय ते भाशेन चूं चूं चूं. उमके उदो उमके पावतले. नो मॅपिंग, नो डिजिटल. विच एरर आर वी इन सर? आज डिस्पाइट 24/7 प्रॉमिस बाय दिस गव्हर्नमेंट, सुदीन बाबी गाना सरकाराचो संकल्पय ना. संकल्प पत्र आशिल्लो 24/7 उदो दिवपाक. पर तुवें एक रेजोल्युशन घायलें उदो मोर्मुगांव मेळना म्हूण. इट इज अ फॅक्ट. Everywhere there is no water, and your reply itself says that there is no acute water shortage. I mean, we can't fool the people because as legislators. Today, this chronic supply shortage, from 24/7, it became, Nilesh Kabral, I appreciate him because he rightfully said, 8 hours I will try to do it all over Goa. He took it as a challenge. Now you've got this main portfolio. This is not chiller portfolio, this is main portfolio. And you are capable. I know that you are capable, but you should initiate this action that people get this water. Magi Mukhel Mantri last time said 4 hours. People are shouting whether they even get 2 hours, and that 2 hours also in 2 days. Because sir, can we imagine? Ami anna uta, tak shower bond poda. Am kit kotle, sabaw solo tonar. Log kit kote astale. Bindul gen udo ate. आणि हुच्यान उदो आटे हे हुच तेंपार आम हाय स्पीकर सर. आणि प्रोजेक्ट वाडोवता आसा. सो दीस क्रोनिक सप्लाय शॉर्टेज डिमांड्स स्पीकर सर that outstrip supply. आज what you have said about 645 MLD is the requirement of the state of Goa. You are falling short according to what calculations we have done. You said about 15 to 20 MLD, but it looks like it is more than 80. It is more than 80 to 85. आणि हेजेर म्हाका दिसता problem zata intermittent supply, and they have to rely on tankers. It's because of breakdown maintenance I can understand, but pipeline networks that have been put for several years, and there are also diversions. Last time Michael Lobo said that water is being pulled and illegally tapped into various hotels. Those things, that losses due to all this channeling that has happened. All these illegalities, Magadista, you need to map it. Speaker sir, आज थोडे कडेन जे raw water source, this is also an issue. Raw water source, Tilari Canal network, that has been a key source. Frequent breaches and seepages, forcing authorities to halt that reduced flow. This is also another issue. And ye unplanned interruption janna jata, this impacts the water treatment and downstream about the supply and the reliability. Localized tanker dependency in Panjim, so many places they are only depending on tankers. It's because आज Magadista government-run tanker services are inefficient. You should agree that you have inefficient tankers. They can hardly do 8 to 10 trips. There is a limited number of resources, number of tankers with the government. आज जे planning failures जाता, जे planning high density housing, जे tourism projects, we need to understand today जे तयार लेक आहले तेज उदो एक पुसा 1908 आन पणजे उदो आसुना. त्या वेळार ते उदो पायपांतल्यान थिंग वयले. There was a drought. आणि हे आमी आज उदोक जेन्ना म्हादयच पासत झोगडी जावपाक शकताय उत्तर गोंय दक्षिण गोंयामध्ये. Water is the basic thing that is required. You need to look into new initiatives. You have said that you will look into more digital things. So म्हाका दिसता major project, treatment plants, barrages, additional raw water sources, this will reach by 2027. But at the start, you should write to various ministers, to the chief minister, to the TCP minister, that there is a problem of carrying capacity in the state of Goa, and all this because म्हाका दिसता हे जातले जाल्यार आमकां पयले सुवातेर हे मेगा प्रोजेक्ट म्हणटाय ते सगळे बंद जावपाक जाय.
विलेजरांक पयलीं उदक येतालें आतां आमी सांगता तें लिकेज जाता आनी कितें तितलें उदक येता उदक काय पायपलायन हितून तुमगे वाडलो ना मेजर 50% इज लॉस्ट यू से द लॉसीज आर अबाउट 130 crores that losses of water due to so much of water that will become 130 crores of income to you because sir म्हाका दिसता while the government documents to aspire a universal 24/7 you had a realistic approach 8 hours when you were quite working towards that goal I कितें जालें तें आम्हाला खबर ना आतां बरें कितें जावपा आमी आयको येता स्पीकर सर बट म्हाका दिसता येते विका स्पीकर सर Calling attention, 4 जणांचे तुम्ही. स्पीकर सर this is not a temporary glitch this 4 people. is a systematic You are taking the entire time. failure of planning and infrastructure and execution. So म्हाका दिसता खास करून आनी एक in my म्हज्या मतदारसंघात the files are pending in the sense expenditure sanction लागून उरलो आहा in Girdolim and in Shandor that water pipeline आचे म्हाका दिसता हे आमच्या constituency एक constituency जाता we have also proposals हे हांव तुजे मुखार घातलो Written. but हे issue Written. thank you sir. Thank you. I stand to speak on the calling attention moved by all the opposition MLAs because sir, उदक म्हळ्यार is the main source of life आनी आज मुद्दम उगड आसता बाब रवी नायक नाम स्वर्गीय रवी नायक एक टायमार म्हणटालो मुदो एक्सपोर्ट करपाक गरज आहा म्हाका सदां एक्सपोर्ट करपा न्हू एटलिस्ट गोंयकारांक म्हाका तेगे सोपन जर पुरी जातलें गोंयकारांकूय सारकें उदक दिवपाचें सरकारान करपा जाय आनी तेका जाय तशें एक्सपोर्ट करप आनी कितें हाडप स्पीकर सर हांव पयलीं सद्याक मान्य मंत्रीकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक म्हणाका केलें तें इतलीं वर्सां आमकां एक साळारी काजू मोल्टे खोला वाठारान उदक नाशिल्लें ती पायपलायन 2,20,00,000 20 वर्सां जालें ना तें तेणें येवन लोकडें केलें सो त्या काळजा मनसून देव बरें कर म्हणटा स्पीकर सर आमगेले केपेंचे मतदारसंघ हांव मुद्दम केपेंचे उलयतां आनीक म्हाका दिसता आमगेल्या मान्य मंत्रीक खबर आसपा जाय कित्याक तो थिंगाचो वाठारांतलो मेन जाण आसलो जायत वर्सां स्पीकर सर आमकां म्हाका दिसता केपेंच्या थोड्या वाठारान मोरपिल्ला खोला आनी बारशे बाकीचे ह्यो मेन तुका जाग्यार सांगता आमकां आज पासून सारकें उदक ना आनी जें उदक येता तें तेगेलें झोरी येता आनी झोरी जें उदक येता तेकाय हजारांनी कितले हजारूय बील घाताय तुमी देर इज नो प्रॉपर ताका फिल्ट्रेशन प्लांट ना आमगेल्या काणकोण वाठारान तावडकर ना मिनिस्टर केपेंच्या वाठारान लॉट ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स डायलिसीस इश्यूज आहा किडनी फेलियर्स आहाय आनीक हे ज्या वाठारान जें उदक येता तेवूय इट इज नॉट फिल्टर्ड आनीक इसलो त्रास जाला की लोकांक हे जे ST भाव आहेत आमकां सकाळ फुडें ते बेगीन कामां वचपाचें पायपलायन जायकाची हाडली तिवूय आजून पावल ना हर गर्ल नल म्हणटाय तुमी बट देर इज नो वॉटर उदक टॅप आहाय बट तांकां उदक ना ते खंयच्यान झोरींतल्यान उदक हाडटाय सो हे जे वाठार आहाय म्हाका दिसता सिन्स तूं आमकां भोगलेचो मातशें आमचे नदर घाली लोकांक हे सायडीन उदक दिवपाक आतां ह्यो टँक जो आहाय ज्यो टँक आहाय तांकां पयलीं टँक केल्यो दे आर इन अ व्हेरी बॅड पॅथेटीक स्टेट हो स्लॅब मोडो आहाय क्लिनींग ना म्हाका हिंगसोन आमगे एक ऑफिसर हिंग दिसते पडटा जो आमगे पयलीं आशिल्लो आतां जालो आहा तेकोलोय तिंचाल्या पडटलें तुका पयस वचपा नाका आमगे केपेंकार दो इंचार हे आमगेले केपें वाठारान ज्यो टँक आहाय केन्ना तेमी साफ केल्ल्यो केन्ना तेंचे मेंटेनन्स केल्लें काप देराम पयर हांव फंक्शनाक गेल्लो तो स्लॅब आमकां विडियो आहा तुका धाडटा तो स्लॅब ऑलमोस्ट मोंड भितर पडटा तितून ओडसी केलो माकोड आहाय थिंगा तितून कांय क्लिनलीनेस ना हायजीन म्हणटा कांयच ना उदकूच एक सारकें ना पाय आनी उदक येता तें लोक बुरशी येता म्हाका सदां सरकार हांव म्हणना कितले वर्सां म्हाका तुका पयलीं देव बरें करून प्रताप सिंग राणेन नांव घेयलो म्हणटा तुगे भाशणान कित्याक ओडो एकलो म्हणटालो काँग्रेसान कांय केलें ना म्हूण ते उगडास कांय केलें ना 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 दिस इज द पॉयंट मॅडम बिकॉज इट इज अ इम्पॉर्टंट पॉयंट बिकॉज तें केलो म्हणून उदक मेळ्ळा Resolution regarding water, speak to it. ना ना हे उदकाचेर स्पीकर बाब सो हे उदक म्हाका दिसता गरजेचें आमकां तूं ह्या वाठारान दिवपा जाय स्पीकर सर ह्यो ज्यो आमगेल्यो तुका मेन हांव तुका एक सांगता आतां जी आमी लायन घायल्या कुडोय थिंगसून एक लायन घायल्या तेका तो फिल्ट्रेशन सिस्टम प्लांट आसपाकूच जायो मेन म्हळ्यार जस्ट मेक इट अ पॉयंट हांव चड उलयना हांव तितलो पॉयंट करता की जें उदक
जे तुम्ही नॅचरल स्प्रिंग वॉटर्स जे आमकां तुमी दिताय हे आमगेले खोला बारशें हे मोरपिला वाठारांत तांकां फिल्ट्रेशन या सिस्टम आसपाकूच जायो कित्याक हाय मिनरल्स आनी लोकांचे आखे लायफ आनी हे हेल्थ काबार जाता सो प्लीज मेक इट अ पॉयंट जे वाठारांत आमगेले आय विल गिव यू अ लिस्ट आनी तूं पयल्यान दिलो हा लास्ट सेशनाकूय हांवें तेन्ना दिलो हा हे मातशें अजून तितूर 20% जाला 80% इज स्टील पेंडींग सो जस्ट सी दॅट दीस थिंग्स आर टेकन केअर ऑफ थँक्यू Honorable MLA Kallus. We'll continue after break. No, you continue. I'll increase ours by 3-4 minutes. Fine. Honorable Speaker. Yeah, I'll finish first. Speak, sir. Honorable Speaker, I rise in support of the motion calling attention. Motion moved by Yuri Alamont jointly along with us. First thing, with great respect, I think it's an incorrect statement to say that there is no acute shortage of water in the reply given by the Honorable Minister. I don't understand what is the perception of these officers when they use the word there is no acute shortage of water. Every year for the last so many years, we have seen that in certain areas of my constituency in Aldana, that we are having shortage of water where there's no water for days together. It's not just for hours, it's for days. Areas like Panth, Karona, Kalvi, Sainagar, Olauli and Ekoshing are suffering complete breakdown of water supply. And then people are not getting water. Forget 4 hours which was promised, not even for days together. So I don't understand what they mean by no acute shortage. Do they mean a famine like a desert for months together? Now alternate days water is being released from January. The whole thing is started from alternate days and that also does not come in time. There is a file, Honorable Speaker, which is called Maintenance of WSS in Bardesh Taluka, which I want Honorable Minister to take note of this. It is replacement of pipeline with 200 mm and 150 mm diameter DI pipeline from Karana to Langde. It is pending for quite a long time with the finance department. And you know how it is, capital expenditure and everything, it just gets stuck over there. So I request that if that is done, I think we will be able to get water into our tank by replacement of that pipe and a long way that we will be able to solve the problem. Honorable MLA, the house is extended by 5 minutes. I have another thing which I had already spoken about. Mega projects are coming. Now, when I use the word mega projects, it's not necessarily like we have in other places 30 villas, 40 villas, and 60 villas. But even houses with villas which are being constructed are having swimming pools. So, with the swimming pool, they have underground sump, they have overhead tanks for each of the villas. They get water. They get 24/7 water supply. They have water for the swimming pool. And the local residents who are Mood Goenkar over there, we are not getting water. We are getting rationed water or no water at all. So my request is, at least because what happens is when the construction licenses are being issued, then it says subject to availability of water. Then you'll say make your own water available. But have you made any check to see? Now whenever you say there is a shortage of water, you calculate so many people need so much water. Am I right in that aspect? So many people need so much water. So if you calculate how many villas are there and how many people are residing, then you calculate how much water they are actually receiving. You'll come to know they are taking more water which is being used into all these swimming pools, which is depriving us of the water. While it is only in paper, you make arrangements, alternate arrangements for your water, which they will do in the beginning. But once you get water connection, no one brings any water tanks for these things. Because you have to filter the water, you got to clean the water, you can't just bring raw water and start putting it into the swimming pools. So my respectful submission is that while they get 24/7 water supply, and we should stop giving licenses or construction licenses, when issuing construction license, get NOC from the DDW, now you have a department, get from them whether it's feasible or not. Otherwise, don't release water for them. And make sure that you are checking the utilization of water so that that excess does not go and people are not being deprived. I'm obliged. The house is adjourned till 4:30.